हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक स्वागत विंगड विंगड विषय घेऊन आम्ही यूथ ऑफ GSB री हडता असताची आजी कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेज ಅಂತೂ एक ಫೆಸ್ಟ್ ಜತ್ತಸ್ एक ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸಾನಾಚಿ ಆಕೃತಿ म्हणसंगनो त्या विषयार डिस्कस करी आज म्हणसंगनो मिगलोटू श्रीहरी भट्ट सर इव्हेंटाचे कोऑर्डिनेटर श्रीहरी कशी आकृती तयारी जत्तस आकृती मला कसं ना एक टेक्नो कल्चरल फेस्ट कसं पुरा इव्हेंटचं या पटी असं तशी आकृती म्हणल्यार आमगेले एक इंजिनियरिंग कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेजाचे एक ॲन्युअल फेस्ट म्हणटा हें एक 3 दिवसाचे टेक्नो कल्चरल फेस्ट हें 3 दिवसान कसं जाता म्हळ्यार डे 1 आमगेले एक कॉलेज डे म्हणून सांगताचे आमी कॉलेज डे आमगेले कॉलेजाचे स्टुडंट्स फॅकल्टी इनवॉल्व जावन तांगेले कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्मन्सेस सिंगींग बँड त्या पुरा चलता आसता डे 2 म्हणटा आमगेले एक आकृती नांवाचें फेस्टा नांव एक्चुअली स्टार्ट जाता डे 2 तुला आमगेल्या एक 50+ इव्हेंट्स आसा आमगेले टेक्नो कल्चरल म्हणटा एक टेक्निकल कल्चरल गेमिंग स्पोर्ट्स लिटरेचर तशी पुरा सेरसून आमगेले एक 50+ इव्हेंट्स आसाची सो स्टुडंट्सान ते खंयचे कॅटेगरीन एक जॉईन जावन त्या इव्हेंटाचे एक आनंद घेवं येता तशीच डे 2 डे 3 आमगेले त्या इव्हेंट्स चलता आसता डे 2 डे 3 मागीर ह्या वर्सा आमगेले फेस्टाचे एक आमी थीम दवरला ते एक मार्च एप्रील म्हयनो तशीच मार्च म्हणटाना आमी एक समर ट्रॉपिकल वायब्स म्हणून आमकां एक येता आमी रजे वेळार पुरा एक गोवा जावन वतांची तशीच आमी ह्या वर्सा ट्रॉपिकल म्हणून एक थीम दवरला आनी आमगेले लोगो आसा आकृती लोगो म्हणून सो त्या एंटायर लोगो आमी एक त्या थिमा वयरी डिझायन केला तशी आमगेल्या त्या थिमा बेसिसा वयर आमगेले त्या ब्राउशर्स इव्हेंट रिलेटेड ऑल मर्चंडायज पोस्टर्स डिझायन पुरा त्या इव्हेंटाचे एक आमी थीम दवरून ट्रॉपिकल वायब आमी ते दवरून ह्या वर्सा त्या प्रोग्रामात त्या थीम रिलेटेड कंडक्ट करया म्हण लेखला येस आणि या वर्ष कसं ना स्पेशल अट्रॅक्शन कसं नाही स्टुडंट्सचा मस्त खुश जावचे विषय कसं हय आतांचे जनरेशन एक जेनझी म्हणटाना आमी तांकां एक इव्हेंट्सा पशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणटाना एक सांजी कसो इव्हेंट्स आसता रात्रीच कसो प्रोग्राम आसता सो ह्या फाटी आमगेला फर्स्ट टायम आमगेले कॉलेजान तूं एक 4 आर्टिस्ट येता सांची फॉर डे 1 आमकां बॉम्बेतुल्यान एक DJ शनाया म्हणून बॉम्बेची एकली फेमस DJ ती आमगेला हांगा डे 1 दॅट इज 30th मार्चाक येता सांची डे 2 आमकां 2 आर्टिस्ट आसाची फर्स्ट डे 2 31 मार्चाक आमगेले अभिनव शेखर म्हणून एक सिंगर आसा म्युझिशियन आसा तांगेल फर्स्ट परफॉर्मन्स तांगेल जाली मागीर नेक्स्ट परफॉर्मन्स आमगेले एक DJ मिस्टर जॅमर म्हणून एक DJ आसा तो बॉम्बेची वची तागेले एक परफॉर्मन्स आसा तशी डे 3 आमी मुखार सिताना डे 3 न्यू दिल्ली बेस्ड एक आर्टिस्ट तागेलें नांव DJ रेवेटर म्हणून तो एक व्हडलो म्युझिशियन आनी DJ EDM पुरा तागेलें मस्त नांव आसा आनी रिसेंटली ताणें मस्त पुरा व्हडड टी सिरीज जाल्ल्या मागीर तसो व्हडड म्युजीक ब्रँड्स आवड तागेले कोलॅबरेशनींनी जावन तागेले म्युजिकांनी रिलीज जाता तशें ह्या वर्सा आमी तांकां एक हे 4 मेन फेमस आर्टिस्टाक एक इन्वायट दिला येस आणि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कशी जाता कोण रजिस्टर करीता रजिस्ट्रेशना विशय येताना हा इंटर कॉलेज फेस्ट सो लास्ट इयर आमगेला एक नियरली 1500 रजिस्ट्रेशन आयिल्ले आसा तशी ह्या वर्से आमी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल लायक स्टार्टिंग फ्रॉम PU स्टुडंट्स टू इंजिनियरिंग आनी त्या UG कॅटेगरी अंडर खंयचे येता लायक आमगेल्या नॉट ओनली इंजिनियरिंग म्हणून न्ही विंगड कॉमर्स आर्ट्स मेडिकल तांकांय आमी एक 50+ कॉलेजा इन्वायट्स ऑलरेडी दिवन जाल्ला आनी रिस्पॉन्स लायक येताच आमगेले आकृती वेबसायट आसा www.akriti.23 म्हणून वेबसायट आसा त्या वेबसायटा वचून तुमी रजिस्टर जावन त्या पेमेंट प्रोसेस कसो आसा त्या रजिस्टर करून तुमी आमगेले एक इव्हेंटा सहभाग करूं येता येस आणि आकृतीची तयारी आणि ಸ್ವಲ್ಪ दिवस कशी जाता आसा ऑलमोस्ट पुरा जल्ला म्हणून म्हण येता जस्ट एक आनी एग्जिक्युशन एक आनी एक प्लॅनिंग त्या 3 दिवसाचे एक प्लॅनिंग म्हळ्यार मेन त्या 3 दिवस एक मस्त धांवडी आसता त्या 3 दिवसाचे एक प्लॅनिंग पुरा जाल्ली मागीर एक नेक्स्ट फेज कसो येता म्हळ्यार एग्जिक्युशन त्या 3 दिवस आमी कशी प्लॅन करताची मागीर आमगेल्या कॉलेजांत ऑटो एक्सपो म्हणून आसा त्या एक म्हळ्यार आमगेले एक प्रायम अट्रॅक्शन म्हळ्यार एक विंटेज कार्स मॉडिफायड कार्स त्या नॉर्मल कार्स आमी त्या पुरा पळयनाची रोडारी तशी त्या कार्सा खाण ताजी एक लुक पळोवचे एक चंदा विंगड ऑटो एक्सपो म्हणून
तशी ताजी पुरा इव्हेंट्स मॅनेजमेंट आमगेले एक व्हड एक टीम आसा, एक 30 जनाल टीम आसा. पुरा जन दिवस रात्री कश्ट काडून त्या एक सक्सेसफुल इव्हेंट जाऊ म्हणून त्यांनी एक प्रयत्न करता आसा, तशी जाता आसा. येस. आणि आमगेले कोण मस्त जन असतात स्टुडंट्स, तांकां इन्वायट करचें जाल्यार कसं सांगता श्रेय? इनवाईट आम्ही ऑलरेडी फर्स्ट मंगळूर बेस्ड PU कॉलेज आणि इंजिनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी इनवाईट दिवन जाला. तशीच आमगेले कॅनरा म्हणटाना आमगेले सुमार इन्स्टिट्यूशन आसा कॅनरा अंडर. PU जाल्ले, BCom जाल्ले, डिग्री जाल्ले, तांकां ऑलरेडी इनवाईट दिवन जाला. आणि आमी ह्या टायम PU आतां इंजिनियरिंग कॉलेज म्हणटाना खाली इंजिनियरिंग रिलेटेड इव्हेंट्स ना. देर आर कल्चरल इव्हेंट्स, टेक्निकल ಅಂತ ಸುಮಾರು ಆಸ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ದವರ್ಲ. ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಜಲ್ಲ, मागीर आत्ताच एक जनाला अज्जेरी गेमिंगर म्हणटाना एक वॅलोरंट, CSGO, मागीर PUBG MI पुरा इव्हेंट्स दवरला. म्हळ्यार आमी कसं एक कॅटेगरी, स्पेसिफिक कॅटेगरीक इव्हेंट्स दवरनी. इट्स ओपन टू ऑल. येस श्रेयरी, इतले वेळ मस्त इन्फॉर्मेशन दिलाय उलयलेल्या खातीर धन्यवाद. थँक्यू. खंयचे एक इव्हेंट सक्सेसफुल जावका म्हणून जाल्यार मस्त स्पॉन्सरशीप जावका, सपोर्ट करताले मस्त जन आसताची. त्या विशयार पर उलोवच्याक मेगलोटू विघ्नेश कामत आसा, तो एकलो कोऑर्डिनेटर आकृतीचे. विघ्नेश, सांग कशी जन सपोर्ट करता आसा? म्हळ्यार विंगड विंगड कंपनीज सपोर्ट करता की कशी? सर हाँ मेनली आमगे इंजिनियरिंग कॉलेज दल दखून आज पूरा आमगे अल्युमिनीस दखून आम्ही कलेक्ट करता दुड्डू. आणि एक म्हळ्यार आमगे मेन अंतू CHSA कॅनरा हायस्कूल असोसिएशन तांणी वरे आमकां मेन कॉन्ट्रिब्युशन दिता आसा ती. आणि हाफ ऑफ द इव्हेंट कंप्लिटली थ्रू स्पॉन्सरशीप आमकां थेथरफाय म्हणून एक सॉफ्टवेअर कंपनी तांणी आमगेले टेक्निकल पार्टनर जावन आसा ती. आणि कॅनरा बँक म्हणून तांणी आमगेले बँकिंग पार्टनर. आणि गणेश इलेक्ट्रिकल म्हणून तांणी आमगेले इलेक्ट्रिकल पार्टनर. नेक्स्ट आमगेले हाईप बडगा म्हणून एक आमगेले अल्युमिनीस एक ग्रुप आसा, तांणी वरे आमकां लायक सपोर्ट दिला. आणि प्रसाद इमेजेस आणि लजीज पिझ्झा म्हणून BC रोडाचे तांणी वरे आमकां लायक सपोर्ट दिला. नेक्स्ट प्रोजेक्ट फॉर यू, कॅम लॅब्स म्हणून आसा, तांणी आमकां लायक फोटोशूटाक पुरा कॅमराज पुरा प्रोवायड करून लायक सपोर्ट दिला. नेक्स्ट डेकॅथलॉन त्यांनी आमगेले स्पोर्ट्स पार्टनर जावन आसा ती. तशी मस्त जन आमगेले अल्युमिनीस वरे मस्त 3-4 वर्षां फुडें गेलेले अल्युमिनीस वरे आमकां मस्त हेल्प करता आसा ती. ताका देखून लायक सक्सेस जाता म्हणले. आणि इतली वर्ष आकृती चलता आयला, मस्त जन आसा सपोर्ट करताले. एलुमनाय तवळी म्हणल्यार मस्त स्टुडंट्स पास आउट जालेले आसा. कॅनरा एक मोगारी शिकून भायर चमकलेले आसाचे, तांकां एक रिक्वेस्ट करचे जाल्यार तांणी सपोर्ट करीत की कशी? वय सर, आमी आतां पुरा जनाके मेल थ्रू पुरा जनाके इन्विटेशन्स पेटयला ऑलरेडी. तांणी वरे आमगेले इव्हेंटाचे एक पार्ट दावयत. ताका एक सम अमाउंट ऑफ टिकेट प्राइस म्हणून आसता, ते दिवन घेवन तांणी आमगेले पार्ट दावयत. ऑल फॉर 3 days एको टिकेट इन्क्लूड जावन आसता. व्हेरी नायस. आणि आकृतीक कितले एक्साइटमेंट आसा? तुमगेले स्टुडंट जावन अशा पुरो, बायचे स्टुडंट जावन अशा पुरो कितले एक्साइटेड? सर आमी 1 महिने दाखवून कंटिन्यूस प्रिपरेशन करता आसा ती. आज पुरा जन फुल एनर्जीर आसा ती. तशी लायक आमगेले आमगेले कोर कमिटी मेंबर दाखवून वरे लायक आमकां सपोर्ट आसा, तस लायक जाता इव्हेंट. आणि आकृती अशी एक पळोवच्या येवत जाल्यार येवीत की जाना ना? सर आमी म्हळ्यार तुमी खंयचे ऑल ओव्हर इंडिया खंयचे कॉलेज स्टुडंट जाल्यार यू आर इन्वायटेड टू स्टुडंट्स मात्र. येस, इट इज बेसिकली फॉर स्टुडंट्स फ्रॉम एनी बॅकग्राउंड. दॅट्स इट. ओके, व्हेरी नायस. आकृतीक ऑल द बेस्ट. थँक्यू. चांग ग्रँड सक्सेस जावो. तशीची इतली वेळ आकृतीचे इन्फॉर्मेशन दिलें. आकृती एक व्हड फेस्ट कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेजाचे. तुम्ही खंयच्यो कॅनरान शिकून आसल्यार तांकां सपोर्ट करीता, मस्त रितीन सपोर्ट करीता. कशी म्हणून तुम्ही आलोचन करायची. हे एपिसोड पळयले खातीर धन्यवाद. थँक्यू.